करमळे मांडवी न्हंयेत हातपाय बांदून उडयल्ल्या एकल्याची कूड सापडल्या। पोरणे गोंय पुलिशेन खुनाचो दुबाव उक्तायला हाचो फुडलो तपास सुरू आसा। 4 दिसां पयलीं एक यूपीचो नागरीक बेपत्तो आशिल्ल्याची कागाळ ताच्या भावान पोरणे गोंय पुलिशेन केल्ली। बेपत्तो आशिल्ल्या यूपीच्याच तरणाट्याची ही कूड आशिल्ल्याचें कळटा। आयज करमळे मांडवी न्हंयत एक मिडल एज मनशाची कूड मेळ्ळी। ते कुडाची अवस्था पळयत जाल्यार तेजे हातपाय आसले ते दोनूय एकी कडेन बांदलेले आनी एक व्हडलो फातर तेजेर बांदलेलो। एक जतनाय घेवपाक ही कूड उफेची न्ही भितरूच बुडोवन उरचें म्हणून प्रथम अंदाज लायल्लो हो मर्डर म्हणून। आतां ओल्ड गोवा पुलीस ही केस आसा ही मर्डर म्हणून रजिस्टर करपाक आसा। हो मनीस खंय 4 दीस पयलीं मिसींग आसलो आनी हेज्या भावान काय आनी दुसरो कोण तरी फॅमिली वांगड्यान तेजी एक मिसींग कंप्लेंट फायल केल्ली आनी कंप्लेनीन म्हटलेलें हेजी कितें कोणाच्या फॅमिली वांगडा आसात, फॅमिली भितर एक झगडी चलताली, कोफोसाव जाताले, ताका लागून हेजेर कितें घातपात जावं येता त्या फॅमिलीन हेजेर घातपात घालून ताका मारलो असो येता। आतां फुडलो तपास ओल्ड गोवा पुलीस करतात आनी बेगीनूच हेजेर मर्डर म्हणून ही केस नोंद जावपाची आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार। मडकय एका स्कुलांत सरा कडल्यान विद्यार्थिनीची विनयभंगाची धोकादायक घडणूक घडल्या। ह्या सराचेर म्हार्दोळ पुलिसांनी सोमारा FIR नोंद केला।